Jesu, Hoglab Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord, Praise the Lord. भूमगच्या भाव भयणीनो, ह्या संजेर एका वराच्या संक्रमिताच्या आराधनाक ह्या बगे दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ता दिसा तुमकां हांव स्वागत मागतां. तुमी तुमच्या काळजाचे अत्रेग तुमकां दिव, तुमचे मागण्याचो फळ मेळो, तुमच्या घरांनी जेजूच्या पवित्र काळजाचो आशिर्वाद कुटुंबाचेर विशेष रितीन देवून येवं म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अर्गान जेसू, होगळाब जेसू. मोगच्या भाव भयणो, पोलँडांत 2008 इस्वेंत घडल्लें एक वर्तें अजाप. सोकोलखा म्हळ्यार एका त्या गांवांत फादर फेलिक्स म्हळ्यार सांत आंतोनीच्या विगारान ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर 8 वरांचे मीस भेटयलें आनी मिसा वेळार थंयसर क्रिस्त प्रसाद दिता आसतना एक कुमगार सकला पडलो. तो कुमगार भोवभक्तीन त्या विगारान तें तावन घेवन ते एका आयदनांत उदक घालून ते उदकांत दवरलो. तो उदकांत किरोन वचे खातीर, कित्याक म्हळ्यार सकला पडलो तो. आनी थंय आसलेल्या त्या सॅक्रिस्टियन सिस्टर जुलियान ते सॅक्रिस्टीन दवरलें. दुसरे दीस थंयसर ती येता आसतना त्या आयदनाच्या उदकांत रगत आनी मांसाचे कुडके बरी तिका पळोवंक मेळ्ळें. तिणें विगाराक आपयलें आनी थंयसर पळयता आसतना एक वर्तें एक अजापूस जावन आसलें. थंयसर रगत आनी मांसाचे कुडके जावन तें बदल्लें. 2009 जानेवारीच्या 7 तारखेर विज्ञानिनी हे उंड्याचो कुडको उदकांत घेवन गेल्लो. तांणी विज्ञानिनी लॅबॉरेटरींत परिक्षा करता आसतना तांकां एक अजाप दिसलें. 2 अंश तांकां पळोवंक मेळ्ळे, एक उंड्याचे आनी एक जिवाचे. आनी हे संशोधन केल्लो विज्ञानी म्हणटा जिवंत असल्या मनशाच्या काळजाचे मांसाचो कुडको आनी रगत तें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अर्गान जेसू, होगळाब जेसू, महिमा जेसू. जर येवक्रिस्तांतले जेजूचे तें काळीज जर निजायकी हांगासर प्रसन्न जाता जाल्यार आमी कितले भगी मोगाच्या भाव भयणीनो. कीर्तन 36:4-5 वळी. कितलो आमोलीक देवा तुजो मोग, तुज्या पाकट्याच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. तुज्या घरांतले ग्रेस्तकायेन ती दादोशीक जातात. तुज्या स्वादीक न्हंयतले तूं तांकां पियोंक दिताय, कित्याक तुजें तें आसा जिविताची झर. तुज्या उसवडान आमी उसवाड देखता. हें किर्तनगराच्या काळजांत थावन आयिल्लीं तीं भोगणां. पूण आज मुगाच्या भाव भयण हेंच मागणें आमी म्हणचें जाल्यार कितलो आमोलीक सोम्या तुजो मोग. तुज्या पाकट्याच्या सावळेंत आमी आसरो घेता. तुज्या काळजाच्या ग्रेस्तकायेंत आमी दादोशी जाता. तुज्या काळजांत वळच्या स्वादीक त्या झरींतले आमी पिवून दादोशी जाता. कित्याक तुजें ती आसा जर जिविताची, जर कुरपेची, जर बोगसाण्याची, जर बालयकेची. तुज्या उसवडां सोम्या आमी उसवाड देखता. ही जावं आज आमची भोगणां ह्या पवित्र दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करया. ह्या काळजांत आमी जिविताची झर पळोवया. ह्या काळजांत सर्गींची ग्रेस्तकाय आमकां सर्गींच्या कुरपेन भरचें खाण आमी पळोवया. ह्या काळजांत जेजूचो मोग, ती काकोळट दयाळाय बोगसणे आमी अनुभव करया.
आणि जेजूचे पवित्र काळजाक अर्थ मान आणि गौरव देऊन हांगासर प्रसन्न जावच्या आमच्या सोमयाक जीवन जाल्ल्या सोमयाक आमच्या मध्ये जियोमच्या सोमयाक आमी काळजान तावन आराधन करिया, नमस्कार करिया, दिंबेर पडया. मोठ्या गौरवान आमी आता आराधन करिया. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. तुझो मोग करता सोमिया, तू कारगा दिता दनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता दनिया. तुझो मोग करता तू कारगा दिता, मुझो सोमी मन मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता, मुझो सोमी मन मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. खगोलीचे मुझा देवा, सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. आराधन हांव करता सोमया, सर पडोवन तुका वंदिता. एक गडीभर सर पडोवन तुमच्या काळजान थावन, सगळ्या मनांत थावन, सत्तेत थावन, तुमच्या कुटुंबाच्या हर एक सांद्याच्या नावी तुमची भुरगीं, भाऊ भयणी, आवय वा बापय, पोती वा पोतीन, घराचे पिडेस्त कुटुंबाच्या हर एकल्याच्या नावी गांवांत वा परगांवांत आसूं तांचे नांव काढणं एक गडीभर जेजू मुखार सर पडोवन आराधन करा, सर पडोवन समर्पण करा. ताणें केल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिवया. कित्याक तूं जावन आसा आमचो सोमी, तो आमचो देव, जिवंत देव. ह्या एवकरिस्तांत तो आमचे मदें जियेता, आमचे मदें रावता, आमकां सांबाळटा. त्या सोमयाक एक घडीभर सर पडोवन आमी आराधन करिया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडोवन वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडोवन वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सर पडोवन वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडोवन वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा,
मुझा सोमिया मुझा देवा 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 मुझा सोमिया मुझा हालेलुया 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 मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा देवा मुझा सोमिया 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 मुझा देवा तोमसा जिजून म्हळे तू म्हाका पळयलें देखून तू पातयेलोय म्हाका पळयनासतना पातयतात कितली भागी तेदळा तोमसान सरपडोन म्हळें म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हांव पातयेता हांव सतमंता वय मगच्या भाव भयणो आज येवंड्याच्या रुपार जेजू जिवन जाल्लो जेजू आमचो सोमी करूस हजर आसा तो आमचे मदें आसा तो भावार्थ ती पातयेनी आमकां जेजूक लागीं हाडटा सरपडून आराधन करया गुपीत म्हज्या देवा केवल तू येवंड्याच्या रुपार मात्र न्ही म्हज्या जिणयेंत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भुरग्यांबाळां सांगता म्हज्या कश्टांत म्हज्या पिडेंत म्हज्या वावरांत हर एक घडी म्हजे संगी रावच्या म्हाका सांबाळच्या म्हाका चलोवन व्हरच्या कश्ट अनवरांतल्या निवारच्या जैतीमच्या देवा तुका आराधन नमस्कार आनी होगला महिमा आनी स्तुती सस्नाच्या सस्नाक वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता कोटामी आमचे आराधनानी वंदन करो कोटामी आमचे समर्पिता भुरगी आमची आराधनानी वंदन करो भुरगी आमची
समर्पिता फिरगज आमची आराधनानी वंदन करू फिरगजी आमची समर्पिता पीडा ही आमची आराधनानी वंदन करू पीडा ही आमची समर्पिता हालेलुया 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 एक घडीभर मौन राहून संपूर्ण तुमकां समर्पण करा. कष्टतल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सशी या तुमकां हांव विशय दिता म्हणटा सुमी. एक घडीभर ताचे संगी एकवट होवन रावा. तो विशय ते समाधान ते संतोष भोगूंक सोडा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Organ Jesu. Organ Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. कीर्तन तिसने सोचे उतरामी नियाळ केले कितलो आमोलेग मोग देवा तुसो. मगच्या बाबेनो जेजूच्या पवित्र काळजा दीस आमी नियाळ करचो विशयीत मोग जावन आसा. जो हांव म्हणटा देव म्हळ्यार मोग. मोगांत जियेतलो देवा थंय जियेता. किर्तनकारांनी अनुभव केल्लो तो मोग, तांच्या पुर्वजांनी अनुभव केल्लो तो मोग आमी एक घडीभर नियाळचे जाल्यार देवान आपल्या पुर्जेक खंयच्या रितीन सांबाळला म्हणलें आमी नियाळ करूंक जाय. नित्य नियम पुस्तक 8 अध्याय 4 वळींत अशें आमी आयकता. ह्या सगळ्या 40 वर्सांनी तुज्या वयले मुस्तायकी पिंजोवन सकला पडोवंक ना वा तुजे पांय सुजोवंक नात. जशें एक बापूय आपल्या भुरग्याक शिस्तेन वागयता तशें सर्वस्फोट तुजो देव तुका शिस्तेन वागयता म्हूण जाण आसा. 40 वर्सां अरण्याचें पळयन इजिप्ताचे अरण्य म्हळ्यार आमचे बरें सुको गुडो न्ही तो. मैला मैला थंयसर रेंव गुडो थंयसर कांयच नासल्या जाग्यार 40 वर्सां तुमची मुस्तायकी पिंजोवन सकला पडोवंक ना. 40 वर्सां तुमचे पांय सुजोवंक नात. 40 वर्सां तुमकां हांवें राखलां आनी सांबाळ्ळां आनी तो तुमचो देव तुमकां सदांच शिस्तेन वागयता तें तूं जाण आसा. देखून कीर्तनकार तो अमोलीक देवाचो मोग नियाळ करता. कीर्तन 89:13-14 वळी देवाचो मोग आनी एक रिती नियाळ करचे जाल्यार सर्वेस्परां बलिश्ट तुजो बावलो सक्तिवंत तुजे हात उबारले आसा
तुझो उजो हात बलिष्ठ प्रामाणिक आणि नी तुझ्या सिंहासनाची बुनियाद मोग आणि विश्वासीपण तुझे मुखार चलतात तुझो जयकार करूंक कळीत असले परजे भागी सरेस्परा तुझे मुखामळाच्या उसवडांत चलतली मगच्या भाव बहिणो सरस्परसो हात भोव बलिश्ट ताचे उजो हात जैतेवंत हात आणि ह्या जैतेवंत हातांत सगळ्या इस्रेल परजेक देवान इजिप्तांतले बसयल्ल्या गांवांक हाडले तो मोग कीर्तनगार नियाळ करतात पूण आज आमी क्रिस्तवांनी क्रिस्तीक परजे नियाळ करचो आनी एक मोग जो आमच्या शुभवर्तेंत 3 अध्याय 16 वळी देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बागार ताका सस्नीक जिवीत मेळचे खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेसो होगळाप जेसो महिमा जेसो स्तुती जेसो देखून मगच्या भाव भयणो आज आमी जेजूच्या बोपोळीत काळजाचे फेस्त आचरण करता आसतना तो देवाचो अगणीत श्रेष्ठ वर्थ मोग म्हळ्यार ताचो पूत जेजू क्रिस्त ताकाच आमच्या पातकांच्या सलवसावा खातीर बापान त्याग केला ओपून दिला सॅक्रिफीस भेटयला बलिदान भेटयला ताणें आमचे खातीर रगत वरयला जीव दिला आमकां जीव दिवच्याक आमकां सुकोवन गेल्ले आमर जिवीत फाटी दिवच्याक धुळींतले परतून जिविताक उठोवच्याक आमकां सोम्यान आमकां जिवीत दिला देखून आज जर आमी हांव आनी तुमी हांगासर आसात जाल्यार तें देवाचो श्रेश्ठ मोग येवकरिस्तांत असो जेजू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेसो होगळाप जेसो महिमा जेसो देखून कीर्तन 50 आनी 16 वळी पूण हांव तुज्या मोगा विशीं गायतलो सकाळ तुज्या मोगाची स्तुती करतलो कित्याक तूं जावन आसाय म्हजें खोटें म्हज्या गटाये हांव तुज्या मनाक गीत गायता कित्याक तूं देवा म्हजें खोटें म्हजो मोग करतलो देव तूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जेसो होगळाप जेसो महिमा जेसो हांव तुज्या मोगा विशीं गीत गायतलो हांव तुका अर्गां दितलो हांव तुका होगळाप दितलो कित्याक तूं म्हजो देव म्हजो मोग केल्लो देव म्हज्या खातीर जीव दिल्लो देव आजुनी म्हजे संगी रावचो देव म्हाका सांबाळचो देव त्या देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिवया जायते उपकार आमकां देवान केल्यात फाटल्या थोड्या वर्सां थावन तुमी हांगासर निरंतर हर एक शुक्र दीस हांगासर येवन जेजूक आराधन करतात जीवन जाल्लो जेजू ह्या अल्तरेर करस हजार आसा म्हण पातयेवन तुमी आराधन करतात हांगासर त्या देवाचो मोग जायत्या जाणांक मेळ्ळा गांवांनी परगांवांत हांव जायत्या जाणांनी मागल्ले मागण्याक जेजून तांकां बेसांवांनी भरल्यात जायत्यांक भलायकी मेळ्ळा फुडार मेळ्ळा जायत्यांचें जिवीत परिवर्तन जालां जायत्यांक देवाच्या उतराची जणवाई सडल्या जायत्यांक देवाचो मोग तांणी अनुभव केला देखून आज आमी त्या मोगाक मोग दिवन काळजांत थावन अर्गां दिवया ह्या पवित्र थळा थावन जेजून आमचे खातीर केल्ल्या सर बरेपणाक ताचे मोग नियाळ घावया ताचो उपकार बावून आमी घावया ताच्या बरेपणाक आमचें काळी समर्पण घावया ताच्या सर उपकारांक आमी व्हडा काळजा व्हडा मोगान आमी अर्गां दिवन उबे रावन सोम्याक अर्गां दिवन गीत गावया ताळ्या भेटून भक्तीन आमकां लाभल्या सर उपकारांक बरेपणाक देवाच्या श्रेश्ठ मोगा जेजू क्रिस्ता खातीर आमी अर्गां दिवया
तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना, तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना. तुका हांव अर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता जेजू, तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना, तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, महिमा हो Jesus, स्तुति Jesus, खुदा हम स्तुति करते हैं Jesus, वरदान करते हैं Jesus, महिमा देता है Jesus, कैसे रुक हम Jesus, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया Jesus, नाम Jesus, महिमा Jesus, पिघले हरी बड़े पना उपकार स्तुति साम Jesus, महिमा साम Jesus, स्तुति साम Jesus, हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गान जिसु, अर्गान जिसु, भगलाप जिसु, भगलाप जिसु, महिमा जिसु. महिमा जिसु. देवान केल्ल्या त्या वरच्या बरेपणाक म्हळ्यार देवान केल्लो सर बरेपणा पैकी श्रेष्ठ म्हळ्यार ताच्या सपुताक आमकां दिल्लें. दुसरें पवित्रत्म्याक आमकां ताणें दिला. एक मजतदाराक ताणें आमकां दिला. एक प्रेरण दिवची सकत आमकां पवित्रत्म्या मुखांत दिला. देवाचें उतर समजूनची देणी करपा पवित्रत्म्या मुखांत आमकां देवान दिला.
तो पवित्र आत्मो आतां देवाचें उतर आमी आयकूंक घेता आसतना अपोस्तलांचेर देवण आयिल्लो पवित्र आत्मो अंतरांतले उजवाडाक तांकां उतरयिल्लो पवित्र आत्मो सत समजयिल्लो पवित्र आत्मो काळजां मनां उक्तीं केल्लो पवित्र आत्मो देवाचो मोग तांच्या काळजांत वळयिल्लो पवित्र आत्मो आतां आम्हा समेस्तांचेर देवून येवंक आमची काळजां उक्तीं करया आमची काळजां जेजूच्या पवित्र काळजाक उक्तीं कर हे पवित्र आत्म्या आमचेरी देवून ये अभिषेक कर कृपेन भर देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां दी म्हूण पवित्र आत्म्या कडेन मागया ये तू दनिया ये तू सोम्या ये तू दनिया ये तू सोम्या पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीस मुझे तानेलां तुका मोन मुझे आशेलां तुका काळीस मुझे ताशेला तुका मोन मुझे आशेला तुका ये तू दनिया ये तू सोम्या ये तू सोम्या ये तू सोम्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज मुझे तानेलां तुका मोन मुझे आशेलां तुका काळीज मुझे तानेला तुका मोन मुझे आशेला तुका ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या दमदूता कृत्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 2 पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर संगत मेळोन आसले तेन्ना एकाच क्षणी कठीण जड वरें आयिल्ले बरी मळभरतावन एक आवाज आयलो आनी तें बसून आसल्या त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसलो उज्या सारक्यो जिबो ते विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचसक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जो देव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले ते आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हडयेक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयल्ले हर एकल्याक आपआपले भाशेन आयकताले देखून लोक सक्कड तटक जालो ते शर्मेले आनी वेचमी जावन म्हणाले पळया हे उलयता ते समेस्त गलिलियागार न्हय तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें देवाचे उतर हे देवाचे ओडूक बसया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेसू होगळाप जेसू महिमा जेसू संवसारांत कितले भाशो आसात गुत्तुना देवाची भास खंयची
आदाव आनी देव खंयच्या भाशेन उलयल्ले तें आमकां गोत ना, पूण सुरवेर कितले भाशा आसल्यो. उत्पत्ती ग्रंथांत 11 अध्याय थंयसर बाबेलाचे ब्रूस म्हणले विशयाचेर सगळे संवसारांत मनीस एकच भास उलयतले, एकच तराची उतरां वापरतले, देखून एकच भास पयली आसली. उदेंतीतावन पैनकर्न शिनार देशांत मैदानार ते एका सुवातेर ते वस्ती करतले. ते तांणी म्हळें, येया आमी आतां मातये बदलाक इटें करया, सुन्या बदलाक ढामार करया आनी एक व्हडलें बुरूज बांदया, व्हडलें घर बांदया. एक नवी आयडिया. आमी बरें डांबर पळयल्ले थोड्या तेंपा पयले, त्या काळार तो डांबर करूंक सुरू केला इस्रायल घरांनी. अशें तांणी सांगता व्हडलें बुरूज म्हळ्यार व्हडलें बिल्डींग बांदता आसतना देवान वयरतावन सकला पळयता आसतना सादारण सर्गाक पावल्यात आनी 2 स्टोर जाल्यार सर्गाक पावतात. देखून देवान म्हळें हें बारीक कश्टाचें जालें, आतां जर मनशाक आमी सोडूंक जाल्यार हे सीदा वयर सडटीत, देखून आतां आमी कितेंय करूंक जायची. आनी देव सकला देवलो आनी देवान तांची भास घुसपडयली. एकलो म्हणटा इटे हाड, तो माती हाडटा, उदक हाड म्हळ्यार इटे हाडटा, तशें भास घुसपडयली आनी ते सगळे शिंपडले एकामेका, वेगवेगळे जाले. अशे संवसारार ते खंय खंय गेले, ते त्या भाशेन उलोवन जायते भाशेचो लोक जालो. अशें एक भास जायते भाशो जावन बदलले. आतां आयच्या वचपांत आमी आयकल्लें त्या सगळ्यांक एकच भास समजली. जे कितें आपोस्तल उलयतात ती भास ती आसल्या सगळ्यांक समजयलें. देवान घुसपडयल्ली भास देवान परतून लोकांक समजशें केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हो एक विशय जाल्यार आनी एक विशय आसा, हांतो जेजू 3 वर्सां आपल्या परजे मदें आपोस्तला संगी मिसांव करतलो. गांवान गांव तो वेतलो, हळ्ळेंत शहरांत वचून देवाचें उतर परगट करतलो, पिडेस्तांक गूण करतलो, खोडकारांक नितळ करतलो, आजापां करतलो आनी आपूण कोण म्हूण लोकांक सांगतलो, हांव बापा तावन आयला, हांव आनी बाप एकच. आयिल्लो उद्देश लोकांक म्हणटलो. पूण जेजूची भास कोणाकच समजली ना. ताची उतरां समजली जाल्यार ताणें उलोवच्या तो संदेश कोणायकी समजलो ना. तो कोण म्हूण लोक समजलो ना, ताचो ध्येय समजलो नात, ताचो मोग समजलो ना, ताची दयाळ करणी लोकांक समजली नात. सांगाता आसले आपोस्तलस आमच्या पैकी कोण व्हड म्हूण ते चिंतले. जेजूक कुर्सायत आसतना सोंड धांवलें. जेजू जिवन जाल्ले उपरांत जाल्यार ते मेल्ले गी वयगी न्हयगी म्हूण डुबावलें. असल्या आपोस्तलांचेर पवित्रत्म देवून आयिल्ल्या वेळार जेजून उलयल्ली भास, जियेल्ली भास, ताच्या काळजाची भास आपोस्तलांक समजलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेसू, होगळाप जेसू. देखून आपोस्तल त्या दीस रुपांतर जालें. थंयसर आसल्या लोकांक आपोस्तलांनी उलयल्ली भास समजली जाल्यार आपोस्तलांक जेजून 3 वर्सां शिकयल्ली शिकोवण, ताची ती दयाळ करणी, कुर्साचें मरण, पुनर्जिवनपण, ताचो काळजाची भास, जेजूच्या काळजाची भास लोकांक समजले. प्रेज आपोस्तलांक समजले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू, होगळाप जेसू. मोगाच्या भाव भयणो, आज आमकां जायते भाशे आसात. टीव्हीतावन शिकता, मोबायलांतावन शिकता, इस्कलान शिकता, वेगळे भाशे आमी उलयता. उलयल्ले आमकां आयकता सगळ्यांक. पूण जायते फावटी मोगाच्या भाव भयणो, आमकां जायत्यांचे काळजाची भास, दुखीची भास, गरजेची भास जायते जाणांक समजना. आमी उलयल्ले समजोवचें न्ही. एक ल्हान बाळ आसा पळया, ते रडतना कोणाक समजता? आवयक समजता. ते उलयता गी ना, त्या बाळाचे रडणे आवयक समजता. आवयचो मोग बाळाक समजता.
पूण व्हड जाल्ल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांक आवय बापायची भास समजता गी, आवय बापायचें कश्ट समजता गी, तांचें दूख समजता गी, तांचे कश्ट समजता गी. आज उलोवची भास न्ही, ह्या काळजाची भास आमी समजसाय. एक घडी तुमकां सांगता हांव, एक आवय ती अनाथ जावन आसली, काजर जाली, एकलो पूत, भोव कश्टान पुताक बडोवचें. पूण हर एक दीस पुताक जाय आसलें जाय, ल्हानतावन आवयक शिराप घालचें, हिणें काम करचें, केळी तांतयां मांस सदांय जाय ह्या चेडक्याक. बॉडी बिल्डर, स्पोर्ट्समॅन करचें कांय येना, शिक्षण कांय ना. बायक 1.5 लाखाचें बायक आवय कडेन झगडून रीण करून बायक काण गेलें. एक्सिडेंट जावन पडलो, आवयन सेवा केली. कोरोना टायमार कोणीय भायर, कोणाय भायर वचून आसल्या वेळार वो पार्टी करूंक गेलो, कोरोना हाडून आयिल्लो. आवय की कोरोना आयली, आवय कोरोनांत मेली. मेल्ल्या उपरांत थोडे तेंपा उपरांत आवयची भास ताका समजली. आतां तो मानसीक जावन सकाळी सांजेर आवयच्या पांडासाशी बसून रडता, मम्मी तुवें म्हजो कितलो मोग केलाय, हांवें समजूंक ना म्हूण. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पवित्र काळजाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना बायबलांतलीं उतरां, बायबलांतलो संदेश तरी आमकां समजना जावं पुरो. पूण जेजूच्या काळीज, ते काळजाची भास, तो काळजाचो मोग, ते काळजाची दया जर आमी समजलां जाल्यार आमी निजायकी खरे क्रिस्तांव जावं पावता. आज आमकांय आमच्या कुटुंबांत जाय आसली हे काळजाची भास समजोवची. जर आवय भुरग्यां मदें ती उलोवची भास न्ही, एकामेकाचें दूख, एकामेकाचें कश्ट एकामेकाक समजना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो आमी केदींच मोग करूंक शकना. एक स्त्री वा दादलो एक लग्न सक्रामेंतांत कितलींय आशा सपनां दवरून एक सक्रामेंतांत एक व्हरता आसतना त्या दादल्याची वा स्त्रियेची काळजाची भास दादल्याक वा स्त्रियेक समजना जाल्यार ते लग्न जिवीत व्यर्थ म्हूण तांकां भोगता. देखून आज आमकां जाय काळजाची भास समजोवची. जेजू मनशाचे काळजाची भास समजल्लो, मनशाचें दूख समजल्लो, मनशाचें कश्ट समजल्लो आनी आपणाक संपूर्ण समर्पण करून तांणी दिल्लें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अर्गांव जेसू, फोगलाव जेसू. अमेरिकाचो एक व्हडलो संशोधक विलियम किर्डी म्हणलो, तो एक दीस हुडसन बे म्हणल्या जाग्यार पॉयंट करता आसतना एका थेड्या कुशीक ती एक रेड इंडियन स्त्री एक ल्हानशा बाळशा घेवन ती पडून आसली, नित्राण जावन पडून आसली. आंगार पुरा ती घाय आसले. त्या तिच्या गांवांत 100 मैला पयस थंयसर ट्रायबल वार जाता आसतना ती सुकून धांवून आयिल्ली. ह्या स्त्रियेक ताणें घरा व्हरून तिके गाय पुरा बांदल्या उपरांत विचारलें, हे पुरा गाय तूं कशें जाल्लें, झुजांत कोणी तुका मारले गी, कोणी चित्रहिंसा दिल्ली गी. तेन्ना ती म्हणाली, ना म्हाका कोणी तसलें चित्रहिंसा दिवंक ना. आनी कशें गाय जाल्लें? ती म्हणाली, म्हज्या भुरग्याक दिवंक दूद म्हज्या कडेन नातलें, म्हजी कूड अस्क जाल्ली, पोटाक खाण नातलें, म्हजे भुरगें रडतले, बोब घालतले. म्हजे कडेन एक गरी आसली, आमी मासली बगतले हांव. देखून म्हज्या कुडींतले इल्लें मांस खाण त्या गरयेक घालून त्या थळ्याक हांव उडयतली. त्या मेळ्या उदकांत एक ल्हान मासली मेळ्ळ्यार लगीच आसल्या ती कोयर उलपोंच्या त्या उज्यांत भाजून म्हज्या भुरग्याक हांव दितली. जशें म्हजें भुरगें 3 दीस जावन वाचलां नाल्यार म्हजें भुरगें खंयच मरता आसलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अर्गांव जेसू, फोगलाव जेसू, महिमा जेसू, स्तुती जेसू. मोगाच्या भाव भयणो, जेसून इल्ले इल्ले मांस खाण न्ही, जेसून कुर्सार ताचें सगळें रगत आमचे खातीर वरयलें. जन्माच्या मारांत ताची सगळी कूड आमच्या पातकांच्या परीकपणा पासून पिठो जाल्ली. अपमान, निंदेचें एक सोराचें मरण
त्या गुड्यार तो मोरता. तो मेल्ल्या उपरांती आमच्या मोगा खातीर ताच्या काळजांत पोंजयता एक रगत जिविताचे, रगत सक्रामेंताचे. त्या निर्जीव कुडीन ती उक्तें करतना वाडलें तें उदक आज आमकां जिविताची सर. तें रगत आमकां बोगसण्याची सर. एक घडी बरो दोळे धांपून पळया. खुर्साचेर दिश्ट घालून पळया तें काळीज, तें मोग केल्लें काळीज, रगत बरयल्लें काळीज, जीव दिल्लें काळीज. आनी त्या काळजाचो आज आमी वर्त्या गौरवान आमी आराधन करून त्याच काळजाक आमचें काळीज समर्पण करता. जेजू बळ्या आनी कलट्या काळजाच्या खर काळीज म्हज्या तुज्या काळजा सारकें. हे म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर. तुवें मनशाचें दूख, मनशाचें कश्ट तूं समजलोय, मनशाच्या काळजाची दूख तूं समजलोय. म्हाकाय काळजाची दूख समजोंक, कश्टत्रांची दूख समजोंक, म्हज्या घरा भितर आवयप्याचें काळजाचें तो ताळो तांचें कश्ट दूख समजोंक, घरा भितर दादल्या स्त्रीन एकामेकाचें काळजाचें उलो समजोंक, म्हज्या कुटुंबांत एकामेकाच्या गरजेक हांवें स्पंदन करूंक तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज कर. तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज कर. एक घडी बरो भक्तीन मागया. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. जे काळजाचो मोग सुमया म्हणजे तें वाडय. इश्ले गुण जीव दिल्लोलो, तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज मोग कर. तुजो पुरो. भुंयाका सोरो सोम्या, भुंयाका सोरो. मोग काळजान पेटोन आसूं, सुमया ससान पासून हांव तुजें तें आनी तूं म्हजें तें जीव करपाचें. जेसू म्हजें तें आनी हांव ताजें तें. आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इश्ले गुण जीव दिल्लोलो, मोग तुजो पुरो. भुंयाका सोरो सोम्या, भुंयाका सोरो. मोग काळजान पेटोन आसूं, ससान पासून उरो. हालेलुया, हालेलुया, तुजें तें आनी तूं म्हजें तें जेजू. तुज्या मोगा ती हांव मोगाशी तें जेजू. म्हजें काळीजाच्या पवित्र काळजाक समर्पण करता जेजू. ह्या काळजाचें दूख हरीफ तुका समर्पण करता जेजू. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजावे दवरया. हे काळीज जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करुया. त्या काळजाचो मोग, दया, कृपा आमचे तें वळोवंक सोडया. 5 फावटी आमी जेजू बळ्या आनी कलट्या काळजाच्या हे मागणे भक्तीपणी म्हणया. जेजू बळ्या आनी कलट्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलट्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके.
जेजू बळ्या आनी कणट्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्या आनी कणट्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्या आनी कणट्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके मोरयेच्या दुलोबी काळजा साक्षी बचाई Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गान जेसो अर्गान जेसो, होगलाब जेसो जेसो, महिमान जेसो महिमा जेसो, स्तुती जेसो स्तुती जेसो. आज आमच्या लागीं जायत्या जाणांनी तांचें कश्ट दूख बेजाराई तें ओजें निरासपण आज सोमयाक समर्पण करूंक आमच्या लागीं विसारला ह्या सगळ्यांचें मागणें आतां आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करया तें मुजोवणेचें काळीज तें खुरपेचें काळीज बोगसणेचें काळीज वैजचें काळीज धैर्य आनी बोल दिवचें हर एकल्याक तें आपल्या गोपांत लिपोवचें त्या काळजाक आमचे लागीं मागोवंक विसारली सर मागणी आमची वैयक्तीक मागणी आतां आमी समर्पण करया आवे मरिया म्हणल्या एक स्त्री आपल्या आवयच्या भलायके पासून प्रत्येक सावन तिची पाड गूण जावचे पासून मागता एक स्त्री आपल्या व्हडा भयणीचे जायते समस्ये काजर जिविताचे पर्याय जावंक आनी ती एकवटान जिवंक मागता एकली आपल्या धाकट्या भयणीचे पाठ दूख आनी पांय दूख गूण जावन ताणें आशिल्लें बरें घर आनी ताका मेळोवंक ती मागता आपल्या धाकट्या भावाचे लोन फारीक जावंक आनी ताची एलर्जी गूण जावंक मागता युकेंत एक बरें खाम मेळोवंक एकलो मागता कुटुंबांतले सर समस्ये परिहार जावंक एकली मागता एकल्याच्या कुटुंबांत असली वायट सकत रीण परिहार जावंक बरें खाम मेळोवंक कुटुंबांत खाजरी जोडी संगता जिवंक कृपा मागता एका कुटुंबांत असली पिडा गूण जावंक एसिडिटी प्रत्येक जावन टेन्शन अंतले निवार म्हूण मागता एकल्याची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक तांची वस्त तांकां फाटीं मेळोवंक मागता एकल्याचे MRI रिपोर्ट आयला स्पायनल कॉर्ड सर्जरी जायची म्हूण सांगला पयशे नात कश्ट आसा ते सर्जरी नासतना जेजू तुज्या पवित्र रक्तान तांकां आपूण गूण कर मरिया सिक्वेरा म्हणली एका स्त्रीक कॅन्सराचे सेल आसा म्हूण रिपोर्ट आयला आनी एक फावटी ती टेस्टाक येता आसतना ती पिडा ना जावंक ती सोमया कडेन मागता शारेश आनी जस्मीन म्हणली 6 वर्सां काजर जावन भुरग्यांचें देणें ना जायतें वयस तांणी केलां पूण निमाणें सोमयाचेर रस्पात येवन समर्पण करून तुस जिवीत असो धनी म्हूण तशे कडेन मागता सोमया तांकां भुरग्यांच्या देण्याचे दिवन आशिर्वादीत कर बेंगलोरांत आपल्या पुताक एकलो बरें काम मेळोवंक मागता शिरेच्या पिडेंतले गूण जावंक एक व्यक्ती मागता मालयिका सोसायटींत गेल्ले पयशे जायते जाणांनी पयशे गेल्यात भविष्या थंयसर कितेंय जावन जायत्यांक ते पयशे पाटी मेळोवंक नात देखून सोमया कश्टांत पावटींत केल्ले पयशे भुरग्यां खातीर उरयल्ले पयशे बऱ्या कामा खातीर उरयल्ले पयशे तांकां ते वेळार पाटी मेळाशी कर एलोशियस म्हणले एकलो पियेवण्याक बली जाला ताणें आपणाचे पियेवणे सोडून परतून बरी जिणी जिवंक ताची पतीन प्रत्येक सावन मागता रीण दिल्ले पयशे वाडी गेल्ले पयशे ते फाटी मेळोवंक एकलो मागता तेरेस आनी सानिया मुंबय हांकां कोरोना उपरांत काम ना बरें काम मेळोवंक ती मागतात पावलीन म्हणल्यार एका स्त्रियेच्या पोटांत दूख आसा ती गूण जावंक मागता मागीर आमी मगाच्या भाव भयणो आज प्रकृती मनशाच्या हातांत ना प्रकृती आज उसांबोळ धरल्या चंडमारुता वरवीं आमकां पावस उणें जाला दग चड जाल्या गुजरातांत राजस्थानांत विपरीत पावस पडटा कालतावन तांकां करेंट ना उदक ना संपर्क ना हे सकड लोकांक जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करया जेजू तांची बिरमोद फाव तांकां राख आनी सांबाळ
हासमुखाच्या बाबेन मागीर आमी प्रत्येक जाण आमच्या भुरग्यां पासत आमचे भुरगीं आमचो फुडार आमच्या कुटुंबाचो उजवाड पवित्र सभेचें कांबेतें बऱ्या गुणांत शेगुणांत बरें शिकपांत बऱ्या फुडारांत आनी मेट दवरूंक सर वायट सवयेंतले तांकां सुटका मेळोवंक प्रत्येक जावन मोबायलाच्या एक वर्त्या त्या पिडेंतले तांकां सुटका मेळोवंक वायट इश्टगतींतले पयस रावंक भावट्टच्या उजवाडांत तांणी जियोंक तांकां जाय आसली प्रत्येक जावन कृपा जेजू तांकां तूं दी मागीर आमी आज जायतीं कुटुंबां कश्टांत रिणांत पिडेंत आसात तांकां जेजू वाड दाखय जायत्यांच्या जिवितांत आज वजन जडवाय निरासपण खंत बेजाराय विविध तरेचे समस्ये रेवोड घालून आसात जीव नाका जीवघात करया म्हणलें जायतीं आज काळजां मनां आसात हे जेजू तुज्या पवित्र काळजांत तावन वळच्या त्या दैवीक मोगांत हे सकळ तुज्या भुरग्यांक आपड तांचे मोतीचें वजन हाळू कर तांकां समाधान दी तांकां सुटका दी तांकां आपड आमचे लागीं मागोवंक विसरल्या सर पिडेस्तांक मारेकार पिडेक सांपडल्यांक वयस करूंक पयशे नातल्यांक पिडेस्तांक जतन घेवचें कोणी नातल्यांक प्रायवंतांक पिडेस्तांक जेजू तांकां आपड बरें कर गूण कर एक घडीभर आमी सर मागणी आमची प्रत्येक जावन समर्पण करया विफिरगस कुटाम आमच्या विगारांक प्रत्येक जावन दैवीक अमृत हो एक संस्थ जायते शुभोर्त परगट करचें काम भक्तीपणाचें काम देवाचें उतर परगट करचें सक्रामेंताचें भक्त परगट करचें एक मिसांव एक काम करतात फादर एंड्रू आनी संगाती तांचेर आशिर्वाद घाल आमकां ह्या सकड कामाक आदार दिवचें दानी कुमो करचें जावं माध्यमा मुखांतर जावं संगीत जावं कंतरांनी खंयच्या रितींनी आमकां कुमो करतात हे देवीक भक्तीपण परगट करूंक तांचेर विशेष आशिर्वाद घाल जेजू जेजूच्या पवित्र काळजा आयक आमची मागणी जेजूच्या पवित्र काळजा आयक आमची मागणी हे मगळा जेजू तुज्या पवित्र काळजाक आमी आज अर्थ गौरव आनी मान दिवन तुका आमी आज आराधन करता आसतना आज आमच्या कुटुंबांत आमकां समाधान जाय सावकसाय जाय संतोश जाय संतोष खाणा जेवणांनी संतोष ग्रेस्तकायेंत न्ही संतोष बऱ्या संबंदांत संगातपणांत एकामेकाचें भास समजोवंक एकामेकाचें कस समजोवंक सोंसणीकायेन जियोवंक एकामेकां वांटून घेवंक एकामेकाक गौरव दिवंक आमच्या कुटुंबांत जेजू हे पवित्र काळजा प्रत्येक जावन आशिर्वाद घाल आमच्या कुटुंबाच्या हर एक संद्याक तुज्या पवित्र काळजाक आमी समर्पण करता जेजूच्या पवित्र काळजा आयक आमची मागणी जेजूच्या पवित्र काळजा आयक आमची मागणी हे मगळा जेजू ह्या संजेर आज ह्या मंदिरांत तुका मेळोवंक आयिल्ल्या तुजें संगीत पळोवंक आयिल्ल्या जायतें वजन मागणी हाडून आयिल्ल्या ह्या आमच्या भाव भयणीचेर आज आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ह्या माध्यमा मुखांतर आज ह्या मागण्यांत वांटेली जावच्या हर एक पिडेस्तांक हर एक भाव भयणीक तुज्या काळजाचो आशिर्वाद तुज्या काळजाचो मोग तुज्या काळजाची सौकसाय हे सगळ्यांचेर तूं वाडय आनी तांकां तुज्या कृपेन भर जेजूच्या पवित्र काळजा आयक आमची मागणी जेजूच्या पवित्र काळजा आयक आमची मागणी दिंबी घालया ह्या देवाडा सक्रामेंताक आमी साश्टांग नमस्कार करया हे सल्लोन वेची अस्कत विश्वे अस्कत चिंतना अस्कत बोगणा आनी आमचे अस्कत काणीज
जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करून ते भावट्टचें बळ मोगाचें बळ दयेचें बळ कृपेचें बळ आमकां दी जेजू म्हूण जेजूक आमी आमकां समर्पण करून एड्या व्हड्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करया नमस्कार करया त्या पवित्र काळजाचो आशिर्वाद दैवीक कृपेचो आशिर्वाद मोगाचो आशिर्वाद आमी मागल्या सगळ्यांचे वळोन येवं म्हूण मागया Ora sacramenta sasram nama koruya purvilya rupa podla novioriti adarya Solveja ascătvișa Bavartace bărdevia Zășe bapa tășe sputa Pălasani stutiza Podvi mai masasna sasna e castaglianer sita tu cadogainja spirita samasami navarta प्रार्थया ए देवा विजय सक्रामेंत काळजा कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळसदान सांगचेटी आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेता अंडच वर्स लयताय ससनाच्या ससना जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मोजे बागेंतल्या फुला मोरे रानांतल्या झाडा मोरे कोणींतल्या धातू मोरे ईश्वराक सोदले देणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मोजे